मनीस आनी रानवटी जानवरां हाच्या मदल्यान नात्यामदली वेर दिसामाशी वाडत चल्ल्या। नार्वे ताची देख पळोवपाक मेळ्ळा। 2 म्हयने पिरायेचो बिबटो रान सोडून नार्वेच्या मर्मवाड्यार लोकवस्तेत पावलो। केरी रेंज RF ओचे मजतीन प्राणी मंत्री अमृत सिंगान ताका रेस्क्यू केलो। आयज सांचे 5:30 सुमाराक म्हाका एक कॉल येयलो नार्वेच्यान, जे मर्मवाडो म्हणून आसा थंयसर एक लेपर्ड कप जे आसा ते घराच्या देगेक येवन एका खांचीन येवन बसला। सो त्या बरोबर हांव आनी म्हाजी चली आहा पळय ARS मेंबर आहा तेका घेवन हांव डायरेक्ट आमी थंय त्या स्पॉटार गेले की पळोवपाक गेले की आसा खंय कंडिशन कितें आहा ती। जाल्यार पळयता जाल्यार ते एका माती पडलेली म्हणजे एक कडो आसलो, ते कड्याक मातशें हे आसले डोल कशी आसली आनी सबंद झीळ आसली सायडीक। त्या कंडिशन ते बसलेले तेतून पयले जाल्यार अशें दिसलें की ते सामके जाम आसले आनी खूब तेंप म्हाका दिसता तेका खावपा पिवपा मेळोंक ना। त्या बरोबर हांवें सोमतेच ते कंडिशन पळोवन पयलीं म्हाजे विचार आसले की एका रानांत तशेंच हे करपाचें कित्याक तेजी आवय बी कितें आसा लागीं। पूण म्हाका अशें तेजें कंडिशन पयल्या उपरांत कळ्ळें की तेका व्हरोन तेका थंय सोडून देवप म्हणजे ते मरतलेच आसले। सो हांवें डिपार्टमेंटाक फॉरेस्टाक फोन केलो आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे जे डेप्युटी आरएफओ आहा तेंच्यांनी सोमते आपली टीम घेवन त्या स्पॉटार पावले आनी तेच्या उपरांत आमी रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट केलें। सो तेका मागीर सरावंडींग क्लीन करून तेका मागीर ते वयर थंयच्यान ते एका झिळीन मागीर लिपोवन रावले कारण लोकांची गर्दी आसली। हो स्पॉट जो आसा तो आमचे सप्तकोटेश्वर देवूळ आसा पळय तेच्या ऑपोजीट डायरेक्शनान आसा आनी दुसरें म्हणजे तेच्या वयल्या वाटेन सबंद खाणी आसा जी चिऱ्याची खणी। लोकांचे खूब थंयसर विरोध आसलो की त्या खाणीक लागून हे खुबशे जनावरां जी आहा ती सकयल धांवन येतात। खंय तरी हे जे एनिमल आनी मनशाच्या भितून कॉन्फ्लिक्ट जे जावपाचे आहा ते केसीस आनी फुडें वाडोवंक शकता। गोवा 365 खातीर नार्वे मयेच्यान महेश कोवेकार।